बेकायदेशीर मायनिंग आणि मीन चोरयेन जाल्लें लुकसाण भरून काडात म्हूण सुप्रीम कोर्टान सांगल्या उपरांत गोंय सरकारान आतां वसुलीची प्रक्रिया सुरू केल्या। लुकसाणीचो हिशेब करूंक आदार म्हूण सरकारान चार्टर्ड अकावंटंटांची समिती नेमिल्ली। पयले फावट मायन्स संचालक SITचो SP कार्तिक कश्यप, चार्टर्ड अकावंटंटांची समिती आनी खासा सरकारी वकिलाची मिटींग जाली। थंय बेकायदेशीर मायनिंग आनी मिनाचे चोरयेन जाल्ले लुकसाणीचे वसुलीक नेमके कशे फुडें वचचे ताचेर चर्चा जाली। जाल्ल्या लुकसाणीचो आंकडो सोदून काडप हें पयलें, पूण तेंच कठीण म्हूण पयलेच मिटींगेंत सगळ्यांक कळ्ळें। प्रत्येक मायनिंग लीज होल्डर आनी आयर्न ओर ट्रेडराचें प्रकरण केस टू केस स्वतंत्र पळोवचें पडटलें म्हूण सुत्रां सांगतात। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण जितेंद्र देशप्रभू, अर्जुन साळगांवकार, इम्रान खान हांचीं नांवां बेकायदेशीर मायनिंग आनी मीन चोरयेचे केशींनी आसात। कितलेशेच मिनेर आसात ज्यांनी मीन निर्गत करतना रॉयल्टी भरला। MMDR कायद्या प्रमाण रॉयल्टी खणिल्ल्या मिनाचेर भरप आसता। पयली बसका जाल्या उपरांत मायन्स खात्यान आदले डॉक्युमेंट तपासपाचें काम सुरू केलां। तशेंच कांय मायनिंग लीज होल्डरांक कारणां दाखयात नोटीसय धाडल्यात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।